illegal construction activity, whereas it has been noticed that you have carried out illegal construction activity in the property survey bearing number 101/1 of village Morombio Picano without obtaining permission as required under the Goa Raj Panchayat Act 1995 rules and made thereafter. And whereas in connection with the above, you have hereby directed to stop the illegal construction activities carried out by you in the property survey number 101/1 of village Panchayat Morombio Picano Merces, Tiswadi, Goa, with immediate effect on receipt of this notice, and to remain present on site for inspection on 28/12/2022 at 11 AM onwards, along with documents permission granted to you by the competent authorities to file your reply. And if you fail to remain present on the above mentioned date and time, the inspection will be carried out in your absence. The same to be noted. आता पळय हो बार नंबर गेला हिंगा पळय कंस्ट्रक्शन जालें आमी तेजे स्ट्रिक करतले पार्टी नंबर हेजेर काड नांव हा हेजेर पूण हे ना एड्रेस ना तेजे ना मुनीस मेवंक ना आमकां आता तुम्ही हे कंस्ट्रक्शन आमचे स्ट्रिक करतले कंस्ट्रक्शन लँड प्रेझेंट म्हणला न्हू तो कोणाक सांगला राव म्हणून हे पळय हिंगा कोण रावता पळय ते कोण रावता गेले जाल्यार आमी मागीर येयना जाल्यार आमी इन्स्पेक्शन करतले म्हणून उलयतले न्हू आमी शेतकार कमिटीक तरी सांगला शेतकार कमिटी तुमकडे कितें हेजो रिकॉर्ड आसल्यार आमकां दिवचो म्हण कोण फोनर पळय तो कोण अब्दुल्ला म्हण नांव लागला आता एक नाव येयलें तुझ्या अब्दुल्ला म्हण नाव येयला एड्रेस बा कांय आसा हो कोण अब्दुल्ला आमकां कांयच खबर ना तुझ्या विलेज पंचायतीन अब्दुल्ला म्हण कितले जाण आहा अब्दुल्ला म्हण ना आमच्या हितून कोणूच ना कोण ना टेनेंट हिंगा लागलो राव तुम्ही कोम्युनिटी दिता हांकां मोरमी पिकानाच्या कोम्युनिटीक मेवला तांकां मेवंक ना आतां लेटर करतले तेंका आमी बाबा हो मनीस कहो लागलो हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हण बाबा हे अब्दुल्ला म्हण टेनंट कहो लागलो कित्याक आमी जाणा त्या प्रमाणे हे सगळे आमचे कोण हिंदू जावं क्रिश्चन तेंच्यान चड जाण हे आहले मुस्लीम आहलेले आमकां कांय खबर ना हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय हो अब्दुल्ला म्हण तेका तेच्या नारी प्रॉपर्टी कोय जाली पळय ती हे शेताक तेच्या नार कोय जाली बरें हे शेत काजान हिंगा मोदे एक रस्तो आहलो पयलो सण कनेक्टेड टू दॅट रोड फ्रॉम रिवर सायड रोड अशें लँड फिलिंग जावंक शकता जावंक शकना इलिगल कितलो तेंप जाला आसतलें लँड फिलिंगाक कांयच खबर ना हिंगा कितें जालें हे पळय आतां घालेलें हिंगा सगळे दिश्टी पडटा पूण हिंगा मोदी एक रस्तो आहलो कनेक्टेड टू आहलो ते सायडीन इतलो व्हडलो नाहलो ना तो बारीक आहलो रस्तो बारीक न्हू हय इतलो व्हडलो नाहलो थिंगा रोड आहा ते फिलिंग करीत 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 येयला हे फिलिंग कोणाकूच खबर ना कोणाकूच खबर ना आमकां जे ते सायडीच्यान पळय लँड फिलिंग जाल्ली आहा ऑपोजीट सायडीच्यान हेजे रिबांदर रोडाक ते आतां मोर दॅन 10 to 15 years जाले थिंगा हें जाल्लें आहा लँड फिलिंग तेन्ना मामी सरपंच आहली तेन्ना कांय एक्शन जावना MLA आहली सॉरी MLA आहली तेन्ना 3-4 years बॅक आमी ते सगळे तिसोले चॅकलिस्ट फायल करून कलेक्टराक घेवन ते सगळे पक्का स्ट्रक्चर जाले सगळे मोडून उडयले त्या जी पंचायत फॉर्म जाले आता 4 महिने झाले 4 महिन्यान आमच्या पंचायतीत आमी आता एक पंच 10 पंच हांगा उबे आहा 10 पंचाक एकट्याय पंचाक खबर ना की बाबा हांगा हे प्रकरण चालू आहा म्हणून कोणाकूच खबर ना आता कोणें पळय आमच्या हायलायट केले पळय आमी ताका देव बरें करून म्हणपाचें आमकां आतां हे गमलें की हांगा हे प्रकरण चाला म्हणून हांगा रस्त्याचें काम चलतालें रस्ते ट्रक येता वता ते खंय वयता ते कोण आमी सोल्युशन आता सरकार आमचे आहा आमी आतां हे आतां फर्स्ट लँड फिलिंग जावना अशी लँड फिलिंगा खूब जाल्ली आहा आमी हे फर्स्ट आतां स्टार्ट करतले की हे रेक्टिफाय करपाक सोल्युशन कितें आता हांव ऑलरेडी सीएमाचो आयज अपॉइंटमेंट घेतला सांजचो सीएमाचो अपॉइंटमेंट आहा हांव आमच्या 11 पंचांक सांगतलो बाबा आमी एक मेमोरंडम घेवन सीएमा कडेन या सीएमाक आमी मेमोरंडम दितले की हाजेर बाबा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवची म्हणून आनी जे कितें आहा पळय जे कोणें हे काम केलां पळय तेका बूक करपाचें काम जावकूच जाय तेका आमी बूक करतलेच 100% हांव पंचायतीच्या हांव सरपंचाच्या वतीन हांव सांगूंक सोदतां तेका आमी बूक करतलेच आनी कशाय परिस्थितीन आमी हे रेक्टिफाय करून हांगा आमी हे बंद करतले आनी हे क्लियर करतले